आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्यां एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्याक एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयच्या मिसान आमी केरपणी मागुया कॅस्टान फेर्नांडीसाच्या हत्या पासत तशेंच फ्रांसीस जुदस फेर्नांडीस हाच्या हत्या पासत देवान तेका आपयन वेल्यार आयज 3 वर्सां भरतात. तशेंच देवाक देव मिसभेट आपल्या जल्मा दिसा इल्यार दलीमा देवान ताचेर आशिर्वाद घालून पुढे आत्म्याच्या भलायकी दी म्हणून आमी ह्या मिसान मागुया. बाबाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या स्वामी क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या बेनी बाबेनो आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार दीस जुच्या काळजाक उसण दिवन आमचो मोग ताच्या तांय दाखोव जुचें काळीज आमच्या मोगान आसता दीस रात देव बाबा मुखार प्रार्थिता आमच्या पासून आमची काकूत करूं मागता आमी चुकता देवा अपमान करता पातकांत पडटा तेन्ना जुचें काळीज दोयाळ काळीज दुलोप काळीज आमच्या पासत विनंती कर तर ह्या काळजात सवे आमी सदांच उपकारी जावन मोगान मोग फारीक करूंक आमकां आदार ह्या मिसान बापा लागीं मागुया. जायतपण चुकले देखून आमच्या जिवितांत देवाचेर एकामेकाचेर साबार भासांनी काळजा पडोन हे वेळार बापा लागीं बोगसोळे मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पदकेश्वर पळयता देवाक तुमकां बाबा सगळें हांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बेगीन सुदारपाक मरी सगळ्या देवदूतांक बघता आनी तुमकां बाबा बनिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सपदेव आमची काकूत करून आनी आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. कोटेपणाच्या कडोकांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं टगरादेवचे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सशनाय. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सारा 127 वर्सांची येली. कानान देसांत किर्यात आर्बा व हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहम तिचें दूख करून रडलो. मोडयार सोडचिलो उठून अब्राहम हितीतांच्या पुतां कडेन उलयलो. ताणें म्हळें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचे मदीं हांवें ठिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचे मदीं एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानाच्या देसांत माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधींत निकिपिली. आतां अब्राहम वर्सांनी चेपून चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वां मदल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते मोलाच्या कारभाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगळा पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकांच्या दुवा मदली म्हज्या पुताक बायल विचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सगळीच्या देवाच्यान आनी पृथ्वीच्या देवाच्यान तुवें सपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घराण्याची वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बराबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या दिसा तावन तूं आयलाय ते देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्राहमान म्हळें, पळय, म्हज्या पुताक तुवें केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सर्गीच्या देवान आनी पृथ्वीच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो दीस म्हजे सोस्तीक दितलो म्हूण ताणें सपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें वेचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात तुवें परतो व्हरूं नाका. इजाक नेगेबांत जियेतालो. एकदां तो लहाय रोयची बांय आसा त्या ओरोण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या थोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपल्या आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. म्हणुया, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत नासतलो. सर्वेस्पराच्या बलिश्ट कर्तृत्वाचें कोण वर्णन करीत, कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो.
बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें तें करतात ती सगळीं भागी. तुजे पोलचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. म्हजे शिये म्हाका दार दी, तुवें वेचून काडल्याचें सूख म्हाकाय भोगूं दी. तुजे पोलचेच्या संतोशान म्हाकाय संतोषभरीत कर. तुज्या दायजाचे वडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब: सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. उद्गाराक उबे रावया. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy, 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 soy. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy, 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 soy. पोस्टल्यांदो तुम्ही बाबाट बार वर्तल्यांदो तुम्ही म्हजे शियांत सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy, 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 soy. Soy Sorespora, soy Sorespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे सुवर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. आनी थंयचो चलत वेताना जेसून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवांच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हज्या पाडल्यान ये. आनी तो उठून ताच्या पाडल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सभा 2 वर्सुदार आनी वायट सभाचे मनीस येवन जेसू आनी तांच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसांवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वर्सुदारां आनी वायटव्या सांगाती, तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेसून जबाब दिलो, बरी आसुल्यांक न्हय, पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दोळ्याच जाय. दुबावीण सुगुण्यांक न्हय, पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेसू क्रिस्ताचें सुवर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी बाबायनो, देवाचो मोग केदो आनी सगळ्यांत ताय एक सारको हें सत उगडापें करूंक जेसू आयज आमकां उलो मारता. जेजून आपल्या शीश एकठांय करतना सोदून काडटना बऱ्यांक, भायगोंतांक, शिकलोल्यांक, समाजांत व्हडले मान जोडटल्यांक असल्यांकूच न्हय, असल्यांक न्हय, पण तें जाल्यार ल्हानांक, गरिबांक, शिकोवप नाशिल्ल्यांक, उण्या मानाच्या मनशांक, पातक्यांक म्हण आमच्या म्हणून येता, समाजांत पातकी म्हूण आसल्या तसल्यांक पर्यान जेसू एकठांयता. आपलो पडला करून आपयता. हे वरवीं तो दाखोवन सोदी देव सगल्यांचो एक सारको मोग करता. आमी चुकल्यार पर्यान पातळ पासून केल्यार, कितली पातकां आमी केल्यार, देव आमकां भोगसूंक तयार. देव काकुचार. देवाचे काकुतीक शीम मेरना.
सदांच तोया तूं आमकां बगसून आनी परतून आपले वेंगेन घेव. दुसऱ्या उतरांनी स्वर्गार सगल्यांक आमंत्रण आसा. पडल्यांक, शिकलोल्यांक, गिरेस्तांक, जुदेवांक, ह्या जातीच्या त्या जातीच्याच मनशांक अशेंनूय सगळे दर एका मनशाक खंयचोय तो जावं कसलोच तो मनीस जावं देवान ताका आमंत्रण दिल्लें आसा सुरूच्या राज्यांत येवन सासणाय सूख भोगूंक. हें जेजू हें सत उगडापें करूं सोदी. आनी पासत आयज पळयता आमी दुसऱ्या वाचपांत एका मांडवीर बशिल्ल्या भौशीक पातकी म्हणून वळखताले पब्लीक सिनर्स. ते कित्याक लोकांक फोडयताले नागयताले. ते पासत तांच्या बराबर लोक भोंवनासलो, तांच्या बराबर जेवणाक बसनासलो, तांच्या सांगात करिनासलो. गरजेक म्हणल्या भाशेन तांचे वेताले पयशांची गरज पडटा तेन्ना. पूण जेजू असल्या एका मनशा मातयेव मांडीर बसलो आसा तो एक भाशेन वायट दंडो म्हणल्या भाशेन कोत्ताना ताका आपयता म्हज्या फाटल्यान. आनी तो मातयेव सगळें साणून आपलो धंदो सगळें फाटल्यान सोडून जेजूच्या फाटल्यान घेता. आपल्या घरांत ताका जेवण कोत्ता ताच्या मनाक. आनी थंय जायते व्हडले व्हडले मनीस येवन जेजू पळयतात तो कितें करता पळय. मदीं करून तो हे पांच मनशागे जेवणाक गेला ताच्या बराबर बसून जेवता खाता हें तांकां मानून. पूण पोतें जेजू तांकां सांगूं सोदी पातक्यांक की देवाची गरज. पातक्यां पासून आपूण आयला, पातक्यां पासून कुसार मरतलो, पातक्यांची सोडून करूंक आपूण बापान धाडला हें कार्य करूंक त्या जिविताचो मुखेली हेतू हें तांकां दाखोवं सोदी. आनी पासत जेजू तांची पर्व करून तांच्या तोंडार मारता. तांची मनां उतरां उलोवणें एक समजून जाणा जावन म्हणटा वायट्या काराकी वैजाची गरज. पिडेत पडल्यात वैजाशी वेता. कोणूय बेश्टो कोण वचना. फुडें पिशे थोडी वेता जाय. बोगर आपूण बरी ना म्हणून. पूण शाणो मनीस बरो आसल्या दोतोराशी वचना. म्हणटा वायट्या दुसऱ्यांक न्हय म्हणटा वैजाची गरज ना. ते पासून म्हण आपूण मनशाचो पूत आयला सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपूं. सुगुणांक आमंत्रण दिल्लें आसा ते घोडे स्वर्गार पावतले. पूण अगुण्या पातक्यांक तांकां एक भाशेन उडास करून जेजू आयला. ताणें सर्गीचें राज जोडूंक ताणें सगळे प्रयत्न करूंक गरज. आपले पातक सोडून सुरूच्या राज्यांत भितर सर. तर जेजूचें आमंत्रण आमकां सगळ्यांक आसा. सुरूच्या राज्यांत सासतें सूख भोगूंक आमी आयती जावया. पातक सोडुया. आमच्या पेल्याच्या पातकांचे फारीकपण दिवया. दर सूख म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक हेंच आमच्या मनांत दीसभर घडोवन दी. आमी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवन सुरूच्या राज्याची आमी पुर्ती जावं. सुरूचें राज्य आमी जोडून घेवं. आमी आनी दुसऱ्यांकूय आमी आदार दिवंक सुरूच्या राज्यांत भितर सर. जेजूच्या काळजांताय ही विनंती करून ताकाच फुडें घालून आमकां बापाचो आदार त्या वावरांत आमकां मागुया.
두카토다 솔모시 두시스테 korkaşele Moje hatke Moje paige Suikar korautam koshe Tu somongo Porgot korum Shukopor Soklam dirum Tukas vapa Sol Moshe Dikau tukai ganye Tukas vapa Sol Moshe Tusheste korkashele अशा बहिणी बाबाने आमच्या बलिदान सर्पद्या बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक देवा तुझ्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ह्या मागता आमच्या पुता येशूचे नवी आमेन. सरस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काडसां उबारूया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सरस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया वय अशें आमी करूंक फावो सरस्परा पवित्र बापा सोद पदार शासनाच्या देवा सरकारे सोदता क्रिस्त आमच्या शिम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो तिरसो आनी आमच्या फायद्याचो मगन आमी ताचें मरण समरमता जिफे बाबडटा ताचें पुनर्जन्मपण परगट्टा आनी तीर भरोशान ताचें मैबंद येण्याक ओतरेकता देखून आतां देवता आनी भक्तां संगती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा परस्न पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून देणी पवित्र करवे मागता सांगती आमकां आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रागा आपलेच कुशेन कश मरण सुसवेच्या आदी तरुणो घेतलो तुका दिन वचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समाश्ट घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या बेसत समोर करची तेच परी जेवण जात अशें कास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समाश्ट घेयात रातले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासली कोराचे रगत पातकांचें भक्षणे मेळचें तुमचे बसत समेत मनशा बसत ते वारवतले हें म्हज्या पडसाक करात Bawartaca gut porgotuja Somniaci suami holokatao Anitao shidle pietao Title tauti tu voivovan Jesu Amin tuše moron porgotao बापा
जुच्या मरणान सणपणा शानपणाचा आमी भक्तपणे उडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जुची कुडे रोगो शोतला आमी समजताय पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिपनेरी आमच्या विस्मू सायबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनाचो परवस मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीच काकलूत कर तांकां तुजे सगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आत्मार मरे देवाची माये संगाती बायग्योत तुजे तुजो पोती बायग्योत धरता आनी सर्व करीत काम आणल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आमकां सस्ताच्या सुखाक वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मागोवंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं जेजू सांगता जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पळयदार बापा स्रोंदोन अवयव तुका सासणाच्या सासणाय जेसू चे काळीज दोयाड मोगाड तेवण बापाचें काळीज कितलें दोयाड काकूसा तें जेजू परगोडटालो शिंकयतालो तेंच दाखोवंक ताणें जायत दोड कन्यो आनी पेले सवे काकूय दाखयली देवा एक भाशेन तो बापाच्या मोगाच्या काकूत स्वरूपकार जालो सगळ्या मनशा कडेन तांचेच पासत ताणें आपलो जीव दिलो तो फारीकपणाच्या मनान आमी संवसारांत जियेतना सगळें आमचें जिवीत सारून बऱ्यो कन्यो करूंक दोणवणूक जाताले दोणून पुऱ्यान करून आमच्या पेल्याच्या पातक्या फारीकपणान जोडूंक जेजून शिकयल्या मागण्या वरवीं बापाचो आदार आमकां मागुया आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र तुजो राज आमकां जिवोशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायसा आमकां आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्या आमकां दी सरूच्या सुखाक आमच्या सोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आण्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकाली सुटोय सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा ताजीच सासणाच्या सासणांक स्वेज क्रिस्ता तुवें तुज्या दुरोतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशें पोरपणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जशें येताय अंतराजोड चलयताय सासणांच्या सासणाक आमेन सभेची शांती काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शल्ये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकत कर देवाचे शल्ये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकत कर देवाचे शल्ये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती येजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सुभागी मातशें भितर येवचें म्हाका फावना तुजे खातीर म्हाका भलायकी मेळटली
लोक संपर्क साधना वरवीं हे मिसान वांटो घेतले पासत आमी कितें ते मागणे ओतमीक कमिन्या आमी म्हणटा. मोशे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हजें काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jesu maka tuji goros Suke somi so sherudo Uja vivia movis lecem Ion tracolum volubicem Uja vivia movis lecem Ion tracolum volubicem Tuji bogor makna jili Namo Jesu kani botvi Tuji bogor makna jili Namo Jesu kani botvi प्रार्थूया. सरस्परा आमच्या बापा जुच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फळ आमी काडूं. ह्या मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. सरस्पर तुमच्या सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पवित्र देव बाप आनी पुत्र आत्मा तुमचे आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून सगळ्या जिवीतभर आमच्या पदकांचें फरेपण दिवं सदांच आयते आसूं जुच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. Wocuja Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja 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 Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja Wajkotowian boksuja Nusmana Queen Maruja Jesu Joshi Cornel Nevarangaluja Nekalismo Nansolia Wocuja Chrysta Shantin wocuja Wocuja Chrysta Shantin wocuja 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 Chrysta Shantin wocuja Wocuja